देव बरी सकाळ मोगाळ भाव भणीनो पकाला सांत आंतोनीच्या ह्या पूर्ण शेताक तुमकां सुमेस्तांक बरो येवकार मागता. कोविड परिगतींत आमी आसावन तरी सांत आंतोनीच्या मजते खातीर देवाक महिमा दिवच्याक आनी आमची मागणी ताचे मुखार दवरच्याक व्हडा संख्यान आमी येवन आसाव. भक्तीपणान ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी भाग घेवया. आमचे खातीर आनी कोणे आमचे लागीं मागोवंक सांगलां तांचे खातीर, कोण पिडेस्त अस्वस्थ आस्पत्रेंत दाखल जाल्यात, परगांवांत ते आसात तांचे पसत आमी सांगाता आमच्या भक्ता सांत आंतोनीच्या मजतेकाल देवा लागीं आज ह्या मिसा वेळार आमी मागुया. तातूंतल्या लोकांनी मुखार येवन बसचें बरें, मागीर आयिल्ल्यांक फाटल्यान बसूंक सल्लीस जाता. कोपेलाच्या 3 कुशींनी आमी कदेलां मांडल्यांत. तुमी मिसांत वांटली जावचे खातीर थंयसर TV घाला आनी मीस पळोवन वा मीस भेटोवन भक्तीपणान आमी भाग घेवया. कुडीच्यो गरजो तिरसुंचे खातीर ह्या माटवा फाटल्यान हांगासर टॉयलेट्स आसात, तुमी ते उपयोग करी येता. आयिल्ल्या सर्वांक आयच्या दिसा ह्या मिसा नंतर जेवण आसा. देखून मीस जावन नोवेन आनी थोड्या जाणांक सन्मान आसा हांगासर हें सगळें कार्य जाता म्हणसर आमी मौनपणान भक्तीपणान भाग घेवया. आनी जेवणाक आमी उलो करता आसतना आमी जेवणाक सकयल्या माटवाक मागीर वसोंक. देखून कोणेंच आम सोडचें नाका. हर एकल्यांक जेवण आसा आनी ह्या जेवणांत आमी समेस्तांनी वांटली जावंक आसा. आतां मानाची वात वांटतल्या नांवां आपयता आसतना तुमी मुखार येवचें, ही वात तुमी स्विकार करची. सांत अंतोनीचे पुनशेत पकल मंजर बलके. स्थापित कमिटीचे संदे अध्यक्ष श्री जॉन मतायस, उपाध्यक्ष श्रीमती ब्रिजिट डिसिल्वा, कार्यदर्शी कुमारी रेमेडिया डिसोजा, खजनदार श्री मतायस डिसिल्वा. स्थापक संदे श्री अंतोनी डिसिल्वा कुर्ला, श्री अल्फोन्स अगेरा, श्री थॉमस मिनेजस, श्री बाजिल नोरोना, श्री फ्रांसिस डिसिल्वा. नोव्यान रचित जाल्ली कोपेलाची कमिटी उपाध्यक्ष श्री ग्रेगरी मिनेजस, कार्यदर्शी श्रीमती ग्रेटा डिसोजा. संदे श्री अल्विन अगेरा, श्री माइकल मिनेजस, श्री लियो आरन्ना, श्री जोसेफ कोरेया, श्रीमती रेमेडिया डिसोजा, श्रीमती नॅन्सी मेंडोन्सा, श्रीमती जेसिंता मतायस, श्रीमती सिसिलिया डिसिल्वा, श्रीमती फिलोमिना अगेरा, श्रीमती एवलिन डिसोजा, श्रीमती जॉयस डिसिल्वा, श्रीमती लीना डिसोजा, श्रीमती शांती डिसोजा. कोपेला जागो दान दिल्ली श्री अंतोन डिसिल्वा पकल, श्री आणि श्रीमती जेराल्ड ग्रेटा डिसोजा पकल. कोपेलाच्या बांदपाक दान दिल्ले श्री जोसेफ डिसिल्वा पकल, श्री लॉरेन्स लोबो मुंबई. कोपेलाच्या जाग्याक दान दिल्ले CCD क्रूज बेलमण. वर्सामध्ये कोपेलाची जतन घेवची श्रीमती फिलोमिना आगेरा, श्रीमती सिसिलिया डिसिल्वा, श्रीमती एवलिन डिसोजा. आयच्या मिसा हिर्जेंत लॉरेन्स मतायस मुदरंगाडी, जेसिंता लोबो करकळ. वर्सामध्ये कोपेला दान आयिल्ले सतीश रेबेल्लो केल्मेड, आल्विन तावरो बॉम्बे, बेंडिक्ट डिसोजा शिरवा, जेराल्ड कार्डोजा बॉम्बे, आल्विन डिसिल्वा मुकामार, रायन डिसोजा बेलमण,
Severin D'Souza and family Belmont, Roshan Jacinta Mendonça Belmont, Rohan Praveen D'Souza Karkad, Josie Dora Arosa Udyavar, Harold Dulcin D'Souza Belmont, Teresa Mendonça Belmont, Irene Saldana Belmont, Severin Desa Belmont, Jacinta D'Souza Belmont, Angeline D'Souza Karkad, Roshan Marvin Andrade Belmont, Stephen Miskit and family Belmont, Frederick Peter D'Souza Yermal, Joseph Matthias Belmont, John Trizza Cardoza Belmont, Valerian DiMelo Belmont, Jessica Jasmine Mendonça Belmont, Preeti Norona Shankarpura, Gerald Lydia Aranna Belmont, Florin Furtado Belmont, Francis Irene Machado Belmont, Juliet Pinto Attur, Errol Andrade Padubidri, Severin D'Souza Belmont, Francis Tellis Attur, Elias D'Souza Pernal, Florin Aguera Belmont, Judith Matthias Belmont, Simon Aguera Belmont, Thomas Pinto Belmont, Jeevan Vilma Pinto Derebail, Lancy D'Souza Kiren, Teresa Desa Shirva. Francis Dimole and family Belmont, Kevin Reshma Mendonça Belmont, Meldrick Mendonça Attur, Donald Lovilla Machado Belmont, Jacinta Minejas Belmont, Marisher Cardoza Belmont, Glenn Prajwal Alfonso Belmont, Raina Royson Cuello Bajal, Lonita Lobo Shirva, Sister Lucy D'Souza in the remembrance of late Bernard D'Souza Belmont. Dennis Ronald DiMelo Belmont, Johnson Was and family Belmont, Roshan DiMelo Belmont, Jesse Montero Kaikamba, Lawrence Siqueira Hirgan, Maxim Furtado and family Belmont, Nischel Ferrao Belmont, Anita Barbosa Belmont, Gerald Philomena D'Souza Belmont, Santan D'Souza and family Belmont, Tony Kiran Barbosa Mukamar, Philomena Aguera Belmont, Florin Norona Attur, Cecilia De Silva Belmont, Cecilia Alice Lobo Belmont, Francis Nancy Mendonça Belmont, Irene Peter D'Souza Belmont, Ashok Glenn Matthias Belmont, Celestine Miskit Belmont, Priscilla D'Souza Belmont, Ashok Matthias Belmont, Stella De Silva Belmont. Suprit Shetty Belmont, Felsi Lobo Belmont, Gerald Lydia Aranna Belmont, David Matthias Belmont, Joyce Dalen De Silva Belmont, Gracious Joy D'Souza Belmont, Lena D'Souza Belmont, Lenston D'Souza Belmont, Lavina Dias Gantalkatte, Gerald Veena Fernandez Belmont, Chinnaswamy Belmont, Jerome De Silva Belmont. आता मुर्दम वाचून सांगची. David Noronna Belmont, Simon Was Belmont, Valerian D'Souza Belmont, Edward Rosie Martis Pernal, Rahul and Lisa D'Souza Mangalore, Ida Martis Belmont, Gerald Philomena D'Souza Belmont, Vincent Brito Belmont, Bonaventure D'Souza Belmont, Henry Lucy Mendonça Belmont, Janet Aranna Belmont, Sylvester DiMello Belmont, Nelson Castellino Shankarpura, Wilson Vallan D'Souza Belmont, Frances Nancy Mendonça Belmont, Ronald Lowlin Belmont, Rochelle Dicruz Belmont, Alvis Menezes Mangalore, Glenn Prajwal Alfonso Belmont, Shelna and Selvan D'Souza Karkad, Maxim and Shanti Karkad, Michelle Ryan Saldana Mudarangadi. Mark Marty Shankarpura, Dovin Fernandez Kemmand, Sean Miskit Belmont, Sohan Miskit Belmont, Lavina Pinto Belmont, Mary Menezes Shirwa,
Frederick Cardoza Bellman, Javin Jenisha Bellman, George Matthias Bellman, Sharath Raina Bellman, Cheryl Ivan Mendonça Kulshekar, Joel Jenisha Aranna Bellman, Elias Saldana Bellman, Evan Saldana Bellman, David Menezes Bellman, Angeline Nazareth Bellman, Lawrence Robert Bellman, Jorvin Muriel Bellman, Philomena DiCosta Bellman, Vishal DiCosta Bellman, Teresa D'Souza Bellman, Mary D'Souza Bellman, Dennis Anita Daryl Dion Bellman, Stella Matthias Mukamar, Rivan D'Souza Bellman, Ligorilina Bellman, Vincent Ronald Bellman, Celestine Bellman, Pauline Menezes Udupi, Ashwin Frida D'Souza Mudarangadi, Joseph Arana Bellman, Pernal, Dennis Irene Rodriguez Pernal, Wilston Tina D'Souza Bellman, Zena Brian Pinto Bellman, Carol Rachel Matthias Pernal, Lena Jason Dicunna Beltangadi, Gerald Aroza Bellman, Lawrence D'Souza Attur, Albert DiMello Karkal, Dennis Cardoza Karkal, Alan Avit Ajay Mudarangadi, Christine Menezes Shirwa, Jacinta Lobo Attur. Preet Joyce Matthias Shirwa, Cecilia D'Souza Bellman, Erwin D'Souza Bellman, Placid Fernandez Bellman, Fiona Fernandez Bellman, Sunny Sherlyn Menezes Shirwa, Eugie Dias Bellman, Oren De Silva Bellman, Clement Severin D'Souza Mudarangadi, Albert Anita Correa Udupi, Vincent Lobo Pilar, Preetham Pratibha Bellman, Smita Shushmita Bellman, Shamita Priden Brito Kanjar, Neil Nixon Krasta Miyar, Prem De Silva Mukamar, John Matthias Bellman, Dylan Suarez Bellman, Clotilda Montero Bombay, Robert D'Souza Shirwa, Irene D'Souza Pernal, Joy Mendonça Pernal, Janet De Silva Bellman, Mark Irene Mendonça Bellman, Dennis De Paula Attur, Sandeep De Paula Attur, Jordrian Fernandez Bellman, Joel Rebecca Fernandez Bellman, Ganis Nolita Cardoza Bellman, John Nevita Cardoza Bellman, Michael Cynthia Coutinho Bellman, Raymond Tellis Bellman, Roman Pinto Karkar, Anthony De Silva Bellman, Baptist Mascarenas Attur, Isita Swapna Mascarenas Attur, Justin Gianna D'Souza Bellman, Rita Pinto Kinnigoli, Dr. Deepti Shirwa, Vincent Andrade Bellman, Lawrence DiMello Bellman, Charles Lobo Bellman, Maurice De Cruz Bellman, Vivian D'Souza Kuwait. Martin Tauro Yellur, Stanley Norona Bellman, Alice Dalmeida Attur, Sunil Vilma Alangar, Denzita Gama Attur, Daisy Gama Attur, Ashish D'Souza Attur, Renisha Lionel Mendonça Bellman, Shailesh Nazareth Bellman, Sonal Nazareth Bellman, Richard Coutinho Pernal, Celestine Lobo Pernal. Agustin Cardoza Bellman, Josephine Mendonça Bellman, Felix Fernandez Shirwa, Severin Pinto Karkala, Prakash Priscilla Dias Gantalgatte, Bridget Marty Shankarpura, Nisha Kiran Correa Bellman, Varija Shetty Nandalike, Shaini Sherwin Rego Shirwa, John Mendonça Shirwa, Vikas D'Souza Pammur. Dandilan Chinawa, Violet Cabral Bellman, Janet De Silva Bellman, William Menezes Bellman, Vincent D'Souza Mudbidre, Daniel D'Souza Bellman, Joseph Correa Bellman, Shanti Noronna Bellman, Prakash D'Souza Bellman, Anthony De Silva Bellman, Gerald Matthias Bellman, Christine Dias Bajpe, Michael De Silva Bellman, Anita De Cruz Bellman, Sean Prencel Ferrao Shirwa, Dylan Menezes Bellman, Edward Rosie Martis Pernal, Sharon Benan Pilar, Alice Dalmeida Attur. कोणाची नांवां चुकून गेल्यान जाल्यार वाद काणयची.
वांटो जेवणान क्रिस्ताच्या मोगा बलिदान बापा भेटोवच्याक जमल्या मंदिरान तुझ्या कुटमा स्पिरिताना सांगाता मेळ्या घेवच्याक वांटो जेवणान क्रिस्ताच्या उतर तुझे आयकूंक आशिता उर्बेन पाडच्या कृपा मी मागता दैवीक सर्गी कानाक लालिता तुझी कुशी काल जाता उतर तुझे आयकूंक आशिता उर्बेन पाडच्या कृपा मी मागता दैवीक सर्गी कानाक लालिता तुझी कुशी काल जाता मोगा बलिदान बापा भेटोवच्याक जमल्या मंदिरान तुझ्या कुटमा स्पिरिताना सांगाता मेळ्या घेवच्याक वांटो जेवणान क्रिस्ताच्या मोगा बलिदान बापा भेटोवच्याक जमल्या मंदिरान तुझ्या कुटमा स्पिरिताना सांगाता मेळ्या घेवच्याक वांटो जेवणान क्रिस्ताच्या सौम्या मी घेता सतानी ती वाटेन संकता मोगा एकवटान सजियेता तुका आमी साक्ष दिता देणी तुझी सौम्या मी घेता सतानी ती वाटेन संकता मोगा एकवटान सजियेता तुका आमी साक्ष दिता मोगा बलिदान बापा भेटोवच्याक जमल्या मंदिरान तुझ्या कुटमा स्पिरिताना सांगाता मेळ्या घेवच्याक वांटो जेवणान क्रिस्ताच्या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची शांती तुमचे सोबे आसो तुमच्याय सोबे आसो मोगाच्या भाव भयणीनो सा अंतोनीच्या रेलिकेक मान करून फेस्त संभ्रमू आणि ह्या मुखान देवाक महिमा दिवंक आमी ह्या भोव पवित्र पूर्ण शेतान एक कुटुंब जावन जमल्या ह्या वर्सा आमी नियाळसो संदेश जावन आसा भाऊ बांदवपणां जिवेवया एकवट पसारया पापा साहेबान ह्या वर्सा आमी सर भाऊ भयणी म्हणलें दास्तवेजा मुखान सगळ्या रचनेते आमकां असो भाऊपणाचो बांद वळखून घेवंक उलो दिला भाऊपणाचो स्पिरीत आमचे ते एकतार हाडटा हो एकतार आमच्या माये मोगाच्या करण्याद्वारे एकामेका थंय दाखोवच्या जतने मारिफात पसारया साहंतून हर एका व्यक्ती थंय भाऊपणाच्या संबंधान जियेलो आनी तांच्या गरजांक पावलो अजुनी त्या स्पिरितान आमकां बापातावन उपकार जोड दिता आयच्या दिसा सा अंतोनीच्या देण्या खातीर देवाक आमी दिनवासुया ताची देख घेवन आमी भाऊपणाच्या स्पिरितान जिवंक जाय अशी कृपा ह्या अर्घा बलिदाना वेळार मागोवन घेवया मोगाचेनो भाऊ बांदपणाच्या स्पिरितान जियेवन आमचो एक कोट पासारूंक आमकां उलो दिला आसता
आमच्या दिसपडतो जिवितांत हाचे विरोध केल्ली सर पातकां उणेपण वळखून घेवन ह्या बलिदानाक आमकां समेत तयार करया. सांगाता म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्हा उसारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या बसवत भगेवंत सदांसन कुवार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करातून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. Amen. Sumia kakutkar, Sumia kakutkar, Krista kakutkar, Krista kakutkar, Sumia kakutkar, Sumia kakutkar. महिमा देवा उंचरगी आणि शांतताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्पोरा देवा सर्गींच्या राया सर पदवेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वगळता. सुमिया जेसू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुत्रा सुमिया देवा देवाची शिडी तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकुळट कर. तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घे की त्या पवित्रत्या सांगाती देवा बापाची महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलाच तू पवित्र एकलाच तू ईश्वर एकलाच तू परमेश्वर. आमेन आमेन प्रार्थुया. सर पदवेदारा देवा आमच्या बापा भगवंत आंतोनीन सगळें आपलें जिवीत जेजूच्या शिकवणे प्रमाणे मांडून हाडलें ताचो उगडास करून ते जेजूचे शिकवणे प्रमाणे आमचें जिवीत मांडूंक आनी दिसान दीस सुदारूंक ताच्या सुगुणी जिविताचे देखीन आमकां धैर्य मेळो म्हण मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेतान राजवट चलयता ससनाच्या ससना. Amen.
जुवांच्या पयल्या पत्रांतलें वसप. भावानो, संवसार तुमचो द्वेश करता म्हूण तुमी विजमीत पावा नाकात. आमी मरणांतली भायर सर जिविताक उतरल्या म्हूण आमी जाणाव. आमच्या भावाचो आमी मोग करता जाल्ल्यान हें आमकां कळटा. जो कोण मोग करिना तो आनीकी मरणाच्या पासांतच उरला. आपल्या भावाचो द्वेश करता तो हर एकलो खुनिगारच सै. खंयच्याय खुनिगारा थंय सासनीक जिवीत ना म्हूण तुमी जाणात. क्रिस्तान आमचे पासत आपलो जीव दिलो. हंतू मोग कितें म्हूण आमी जाणा जाल्या. आमी आमच्या भावा पयली पासत आमचो जीव दिवंक जाय. ह्या संवसारांत ग्रेस्त काय आसलेलो कोणी आपलो भाव गरजेंत आसा तें पळोवन आपलें काळीज धरूच करिना जाय जाल्यार ताचे सोबे देवाचो मोग कसो आसात. भुरग्यानो, खाली उतरान वा जिबेन आमी मोग करचो न्हय. भगार यथार्थपणे आनी करणेन आमी तो दाखोवंक जाय. देवाचें उतर हें. सोलो ताच्या हिंडाच्यो शेळ्यो आमी तासोलो ताच्या हिंडाच्यो शेळ्यो संतोषान सर्बिस्पोराक जय जय म्हूण ये पृथ्वी उल्हासान ताची सेवा कर. संतोषाची गीतां गावून ये ताची समोर आमी तासोलो ताच्या हिंडाच्यो शेळ्यो सर्बेस्पोरूस देव म्हूण जणा जाया. तूं आमचो रसनार आमी ताची जावन आसा. आमी तासोलो ताच्या हिंडाच्यो शेळयो आमी तासोलो ताच्या हिंडाच्यो शेळ्यो आमचो सर्बेस्पोर कितलो बरो ताची कृपा युगायुगांतारा ताची विश्वासीपण संततीची संततेक बाळता. आमी तासोलो ताच्या हिंडाच्यो शेळ्यो आमी तासोलो ताच्या हिंडाच्यो शेळ्यो. सा पावलोन एपेसगरांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप. त्या पासत सम्या खातीर बंदिवान जावन आसलेलो हांव तुमचे लागीं हे परी प्रार्थिता.
तुमची जिणी देवान दिल्ल्या आपोवण्या फावो जाल्ली जावं, सदांच लनवीक बळी आनी सशणीक जावन चला. एकामेकाचे सोडुणे तुमी मोगान सुदारसून व्हरा. पवित्र आत्म्यान तुमकां एकवटायल्यात. एकामेका थंय समाधानान जिवन वो एकवट सांबाळूंक प्रयत्न करा. जशें देवान तुमकां दिल्ल्या आपोवण्या ताटापलां एकच बरवसो, तशें एकच पवित्र आत्म्या वरवीं तुमी सकयल एकच कूड जाल्यात. तुमकां समेस्तांक आसा एकच सोमी, एकच वावर्त, एकच पवित्रनान, एकच देव. तो एकलोच समेस्तांचो बाप, सकळां प्रास्तो व्हरतो. तो सर्वा मुखान वावुरता आनी समेस्तां थंय जियेता. देवाचे उतर हे. देवाचे उडुपकार. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची सुवार्ता. महिमा तुका सौम्या. जेवणाक आपयले सैरे आपणाक पयल्यो आनी वयल्यो बसका विंसून काडटात तें पळयवन जेजू तांचे लागीं एक ओपार दिवन म्हणा लागलो, तुका कोणी काजाराक आपयत जाल्यार तूं वचून पयल्या जाग्यार बसनाका. एक वेळा तुजे वरनी चड मर्यादेच्या मनशांक ताणें आपयलां जायत. तवळ तुमकां दोगांकी आपोवणें दिल्लो गरजो येजमाने येवन जागो हाका सोंडी म्हणून सांगीत जाल्यार तुका लज जातली आनी तुवें निमाणो जागो घेजय पडटलो. देखून तुका जेवणाक आपयलें थंय वेताना निमाण्या जाग्यार बस. तवळ तुका आपोवणें दिल्लो येवन तुका सांगतलो, इश्टा वयर वचून बस. तेदवा सांगाता बसलेल्या सर्व वळ्या मुखार तुका मान जातलो. आपणाकच वर्तो करता ताका देव खालतो करतलो आनी आपणाकच खालतो करता ताका देव वर्तो करतलो. उपरांत आपणाक जेवणाक आपयलें की तो सांगे लागलो, तूं कोणाकी बऱ्या फल्याक आपयतना तुज्या इश्टांक जावं भावांक जावं तुज्या सैऱ्यांक वा ग्रेस शेजाऱ्यांक जावं आपोवंक वचनाका. कित्याक तुवें आपयल्ले बरी तेय तुका आपयतले आनी तुजें ऋण फारीक करतले. पूण तूं जेवण करताय जाल्यार दुर्बळ्यांक, बांगड्यांक, थोंट्यांक आनी कुरड्यांक आपय. तवळ तुजें ऋण फारीक करूंक तांच्या लागीं कांय ना म्हणून तुका संतोश जातलो. नित्यवंतांच्या जिवनपणा वेळी तुवें दिल्लें तुका पाटी मेळटलें. देवाचें उतार्ये.
वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते मोगाच्या भावानं आणि भयणीनो, आमी समेस्तांनी भाव बांदवपणाची जिणी जियेवनो एकवट पासारीज म्हणलो संदेश आईच्या फेस्ता दिसा आमकां दिला. हो संदेश ह्या वेळार चड अर्था भरीत, कित्याक आमच्या जिवितांत आमचो भावार्थ उसारूंक, भाव बांदवपणान जियेवंक आनी एकवट उसारूंक आईची गरज आसा. ओडोळ आमी आयकल्ले प्रमाणे पाप साहेबान आमकां आमी सगळीं भाव भयणी म्हणलें एक विश्वापत्र दिलां. आनी ह्या विश्वापत्रांत आमी कित्याक भाव बांदवपणान जिये जाय म्हणून ताणें आमकां सारकें सांगून दिलां. आमी एक घडी भर संवसारांत दिश्ट दवंडामशम जाल्यार आमी पळयता सगळ्यांनी कितले सकड कश्ट अनाहुतां घडोवन आसात. एका वाटेन प्राकृतीक कश्ट आमच्या मुखार आसात आनी एका वाटेन मनशान आसा केल्ले अनाहूत आमच्या मुखार आसात. हेणें मनीस मनशाक पातयना, मनीस मनशाचें गण्य करिना, मनीस मनशाक लेखिना, असली संगत आमचे मदें आसा. आमच्या शेत सांबारा कोणी कश्टलो जाल्यार, कश्टांत बुडला जाल्यार कांयच गण्यनांतल्या बरी जियेवचेंय आमी पळयता. आनी आमकां समेस्तांक थोडे फावटी आमचे काळजांत जावं, जिणयेन जावं, मनान जावं कांयच भोगना. द सेन्स ऑफ फिलींग आमचे मदें ना जाला. आनी ह्या वरवीं खंय कितेंय घडोवन दी आमकां कांय पडोवंक ना. एका नमुनेचो बेपारवा आमचे मदें चड आनी चड जाला. इंग्लिशान आमी ताका इंडिफरन्स म्हणटा. आनी त्या देखून थोड्या वर्सां आदीं पापसाहेबान करेजमांत आमकां थोडे सर्तीक 10 उपादेश दिल्ले. आनी ते उपादेशा पैकी 2 उपादेश भारी गरजेचे. पयलो उपादेश डोंट गॉसिप, हेरांची खबर उलयनाका. दुसरो उपादेश डोंट बी इंडिफरंट. आनी हे 2 संगती मस्त गरजेच्यो आमकां, कित्याक हे समजल्ल्या वेळार आमची जिणी सारक्या तरान मुखार व्हरूंक आमकां साथ जाता. एक घडी भराचे वयर चिंतन चलोवया. आज आमी कितें पळयता संवसारार, हर एक कडेन आमकां पळोवंक मेळटा ऋणात्मक संगती, नेगेटीव फिलींग म्हणटा आमी. खंयच्याय एका विशयांत उलोवंक गेले जाल्यार थंयसर पॉझिटिव्हली धनात्मक रितीन उलोवंक मेळचें भारी उणें, उलोवंक आयकोवचेंय भारी उणें. खंयसर गेल्यार आमी सुरू करचें ऋणात्मक संगतीतावन. खंयचीय संगत आमी एक भाशण दिवंक आसा, एक कितेंय करूंक आसा, कोणा विशीं उलोवंक आसा जाल्यार आमी खोडी काण सुरू करचें पयलें. ताचे सक्कड नेगेटीव ऋणात्मक संगती उलोवन जाल्या उपरांत 1-2 बऱ्यो खबरो आसा जाल्यार अखेरेक म्हणटा आमी. आनी सक्कड उलोवन जाल्या उपरांत म्हणटा हेरांची खबर आमकां घाल्याक, आमी सोण सोडया. आनी ही आमची दिसपडती जिणयेची परिस्थिती. उलोवचें पुरो उलोवन जालां, सांगचें पुरो सांगून दिलां, हेरांची खबर आमकां घाल्याक. आनी ह्या परिस्थितींत आमी जियेत आसतना आमी एकामेकाच्यो भाव भयणी बरी मोग करचो कसो, हें सवाल आमकां आज दोसता. आनी त्या देखून विश्वापत्रांत आमचो पाप साहेब म्हणटा सगळ्यांनी काळी मोडां आसून आसल्या वेळार आमी समेस्तांनी शांतीचे दूत जावन एकामेकाचो भावार्थान एकवट पासारीचे म्हण जाल्यार आमची जिणी परिवर्तन करची गरजेची. केदाळा पर्यंत आमची जिणी तजवीज करन आमची जिणी परिवर्तन करूंक मुखार सरान गे तेदाळा पर्यंत आमच्या जिवितांत हो वांटो आपणावन घेवंक इल्ले कश्ट. तशेंच थोडे फावटी आमकां भोगचें आसा आमच्या जिवितांत आस्त बदेक पयशे आनी हे पुरो आसा जाल्यार पावलें. सक्कड आमकां पुरो म्हणलें एक चिंताप आमच्या मदें आसा. पूण पयशे आमकां कांयच उपकाराक पडनात. एक घडीभर थोड्या दिसांक थोड्या वर्सांक उपकाराक पडटा जावंक पुरो, पूण आयिन्न घडये गरजेचे घडये आमचे पयशे कांयच उपकाराक पडनात. स्टीव जॉब म्हणटा तो ॲपल काडलेलो मनीस, ग्रस्त मनीस, दरबस्त ताचे कडेन आशिल्लें. आनी आपल्या तरण्या प्रायर 50 वर्सांचे प्रायर ताका कॅन्सर पिडा आयली. आनी ह्या संदर्भार इतले पयशे ताचे कडेन आशिल्ले की ते पयशे ताचे पिडेक उपकाराक पडले नात. तो म्हणलो इतलें सकड हांवें जोडलां, इतलें सकड हांवें आपणावन घेतलां, पूण ह्या आयिन्न घडये जें कितें म्हाका जाय, म्हजी भलायकी, म्हजें समाधान, हें म्हाका जोडून दिवंक शकना. म्हूण हात उदारे धरले ताणें.
अलेक्झांडरायाची काणी आमी आयकल्या. सगळे संवसार जिखोवन गेलो तो. देशा उपरांत देश ताणें आपणावन घेतले आनी ऑलमोस्ट सगळो संवसार ताणें जिखलो आनी मरतना म्हणलो हे सगळें हांव जिखलां पूण आज कांयच व्हरूंक शकना. आनी त्या देखून म्हज्या पेटेंत म्हाका जमता आसतना म्हजे हात भायर गेला. सगळ्यांक कळोवन दी खाली हातांनी हांव आयिल्लो, खाली हातांनी हांव फाटीं येता म्हणून. असली धराळ दृश्टांत आमच्या दोळ्या मुखार आसात. जाय जाल्यार आनीक 25 तुमकां सांगयेत, पूण इतलें सांगोनी आमी कोणी हात उदार धरना. कितलें मेळटा की तितलें आरायता आनी भितर दवरता. आनी आमची परिस्थिती. हाजो अर्थ कितें म्हळ्यार जें कितें लिसांव आनी संगती आमकां सांगून दिल्यात, जें कितें वांजेलेचीं उतरां आनी तत्वां आमकां कळीत केल्यात तीं वाचता, तीं नियाळटा, पूण ती आमच्या जिणयेंत आमी पाळिना. आनी त्या देखून आयचें पयलें वाचप सांजू हांवच्या पत्रांत आमी आयकलें, तुमी भावार्थ 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 म्हणून बोब मारल्यार पावना. तुमी भावार्थ म्हणून जाय तितलें दरबस्त पावना, पूण त्या भावार्था प्रमाणे तुमची जिणी तुमी जियेवची गरजेची. जर तर भावार्थ आनी मोग आनी कितें म्हणून आमी मस्त उलयल्या जाल्यार आमी वाटली बडयतले एका आवाजा बरी. आवाज मात्र येता शिवाय दुसरें कांयच बदलावण जायना. बदलाक तुमच्या जिवितांत हो भावार्थ तुमी जियेवचो गरजेचो. तुमी मोग करतात म्हणून जाल्यार तो मोग करून दाखोवचो गरजेचो. त्या वेळार मात्र तुमी उसारच्या भावार्थाक तुमी जियेवच्या जिणयेक अर्थ आसा. तर आमी भावा भयणी बरी जिये जाय जाल्यार आमकां कितें गरज. आनी त्या देखून विश्वापत्रांत पापसाहेब म्हणटा आमी समेस्तांनी आमचें उणेपण अस्कतकाय वळखून घेवची गरज. आमचें नापण आमचें तें कितें खालीपण आसा गी तें आमी वळखून घेवचें गरज. केदाळ आमी नश्वर म्हूण आमी वळखता गी, केदाळ आमी कांयच न्हय म्हणून वळखता गी, देवा मुखार आमी किरकोळ मनीस म्हणून वळखता गी. त्या वेळार मात्र आमकां हेरांक भाव भयणी म्हणून वळखून घेवंक जाता. आमी जर तर आर्थीक स्थितींत आमकांच व्हडलें म्हूण करून घेतलें जाल्यार आनी ह्या वेळार आमी कांयल्लें दान धर्म दिता, कांयल्लें बरेंपण दिता म्हणून जाल्यार तें आतांच्या एका तत्वा प्रमाणे चलतलें. आतांचें तत्व कितें म्हणटा? आतांचें तत्व म्हणटा तुज्या भरणेंत मस्त भर आनी भरोवन केदाळे बळयलें ओमता तें हेरांक दान कर अशें म्हणटात. तुजी भरण केदाळे भरोवन आसता, तुजें जिवीत केदाळे खाली जायना, तें कितें उमतलें इल्लेशें चिल्लर पयशे तें आमी दिवचे, ते कांयच उपकारा पडना म्हणटा तो. ऑर तोरे बटी आमच्या बरणींत भरून भरता आमी, ताका ल्हान दंपलो काडला पोंदल्यान आनी तातूंत एक एक तेंबो गळटा सकल आनी ते आमी हेरांक वांटचे आसता. ट्रिकल डावन म्हणटा हांवें, ऑर स्पिल ओवर म्हणटा आमी, ट्रिकलिंग डावन, एक एक तेंबो तेंबो पडचे ते आमी सगळ्यांक वांटून दिलें जाल्यार तातूंत कांयच उपकारा पडना. दृश्टांताक आमचे कडेन व्हडल्यो आस्तबदीक आशिल्ल्यो थोडे संस्था आसात दराबस्त, आनी तांकां एक कानून आसा CSR म्हणून. तांणी इतलो वांटो तांकां मेळ्ळ्या लाभांतलो तांणी दुबळ्यांक हेरांक वांटून दिवचें म्हणून, बऱ्या कामा खातीर गळसिचें म्हणून. थोडे मनीस बऱ्या कामा खातीर गळशितात, लायक अजीम प्रेमजी असले पुरा आसात, ते आपल्या वांटो कितलो ताणें मुनाफो आसा की तांतलो व्हडलो एक वांटो ते दुबळ्यां खातीर पेल्या खातीर गळशितात. पूण थोडे संस्था आसात तांचेत NGO जोडतात, सुरू करतात, तांचेत पयशे तांचेत NGO घालतात, ते न्हून फाटीं काडटात. बुदवंत मनीस हे. आनी त्या देखून तांच्या त्या बरणींतल्या दंपल्यान पडलो एक एक तेंबो समेत आमकां दुबळ्यांक कोणाक गरजेवंतांक मेळना. ही जावन आमची परिस्थिती. लेख दितना मस्त लेख दितात, इतलें सकट आमचे कडेन आसा, इतलें सकट वांटून दिलां कोणाक, तांच्यात मनशाक वांटून दिला आनी ताणीन तें फाटीं हाडून गेला. ही आमची परिस्थिती. एका नमुनेचो स्वार्थ आमचे भितर निशेवन आसा. म्हज्या भावांनो आनी भयणीनो, भाव बांदवपणांत आमी जिये जाय म्हणून जाल्यार आमी हर एकल्यानी आमकांच त्याग करचें, सॅक्रिफीस करचें गरजेचें. आनी त्या देखून ह्या विश्वपत्रान परतून आमकां आमच्या बाबसाहेबान सांगून दिला, आमी समेस्तांनी आमच्या जिवितांत जें कितें देवान दिलें देणें आसा तें वांटून दिवचें गरजेचें. जर आमी वांटून दिना तें आमकां कांयच उपकार पडना. एका नमुनेचो बेपारवो जें कितें आमचे कडेन आसा तो आमी पयस करचो गरजेचो. वी कॅनॉट बी इनडिफरंट एनीमोर. आमचो इश्ट पाद्राबा ताणें एक आर्टिकल बरयलें, वी कॅन बी डिफरंट इफ वी आर नॉट इनडिफरंट म्हणून. वी कॅन बी डिफरंट इफ वी आर नॉट इनडिफरंट. आमी एक बदलावण करयत. आमी जर बदलावण करीत जाल्यार, परिवर्तन करीत जाल्यार आमचें तें आसलो बेपारवो आमी काण उडोवचें गरज. कांयच पडोन येतले बरी आमी जियेवचें खंडीत जावन आमकां उपकाराक पडना.
आमच्या दिसपडत्या जिवितांत असली धराळ घडीत आमच्या शेजारा घडतात. आमच्या शेजारा कोणी एकलो मेलो जाल्यार खंय एक मरण जालें जाल्यार आमी बारी बेजार येवन ताच्या मरणाक वयता, पूण सांजेर आमगेर दुकरामाज करून जेवता आमी. तो थंयसर पेज जेवण आसा आनी आमी कांयच घड ताच्या घरान कोणी मेला असो अर्थ आमी जेवण वचो म्हूण सांगचें न्ही, पूण आमच्या शेजारा दिसपड ते आमच्या गरजांक पावचे एक मनीस आमचे दोन पयस गेला आनी त्या विशयान कांयच आमकां भोगना जाल्यार त्या सेन्स ऑफ फिलींग तें ना म्हूण जाल्यार खंडीत जावन आमच्या जिवितान परिवर्तन हाडूंक जायना. एक नमुनेचो बेपारवो, एक नमुनेची इंडिफरन्स आमचे कडेन आसा. आज हे फेस्त आचरण करूंक आयिल्ल्या वेळार आमी खंयचो मनोभाव घेवन आयल्या आमी तें तजवीज करून पळोवचें गरज. आज आमी सांत अंतोनीच्या जिबेचें रेलिकेचें फेस्त आचरण करूंक आयल्या. ताचे आमकां मस्त दरबस्त उपकार मेळ्ळ्यात. ताका आमी मागल्या वेळार आमकां कितें भायर पडल्यान सोदून दिलां, आमकां कितें गरजेचें आमकां मेळाशें केलां, हें सक्कट ताचे आमकां फावो जालां. आनी ह्या संदर्भार आमी कित्या खातीर आयल्या परतें ताणें केल्ल्या उपकारांक अर्घां दिवंक आयल्या गी या आनीक आमची पट्टी घेवन आयल्या हें आमी पळोवन घेवचें गरज. सूख न्हय, सांत अंतोनी कडेन जेजू कडेन देवा कडेन मागचें सूख न्हय, कितें जाय तें सक्कट मागया, पूण तुजें थंय ताका अर्घां दिवचो एक मनोभाव आसा गे हें गरजेचें. जेजू लागीं 10 जाण कोडकार आयिल्ले आनी 10 जाणांक कितें गूण केलें. 10 जाणांक गूण केल्या उपरांत एकलो परदेशी ताच्या वर्गाक सेर्वानतलो तो पाटी आयलो आनी तुका थँक्यू म्हणलो, तुका अर्घा म्हणलो. उरले 9 जाण ताच्याच वर्गाचे जुदेव धर्माचे बरे जाल्ले सीदा गेले. आपणाक कितें बरेंपण मेळ्ळें, पाटी पळयनासतना मुखार गेले. तांकां बरें जाल्लें बरेंत, तांणी गरजेचें जें कितें आसा जेजून केलें. पूण जेजून अपेक्षा करीचें म्हणना, पूण देव आमचे तातूंत कांय अपेक्षा ना जावंक पुरो, पूण आमचो मनोभाव कसो आसा हें गरजेचें. आमचो मनोभाव देवाक अर्घां दिवचो, पाटी येवन ताचो उपकार उरचो हो मनोभाव आसा गे म्हणल्यार गरजेचें. जर तर आमी आज सांत अंतोनीच्या फेस्ताक आयिल्ले, ताणें आमकां दिल्ल्या सर उपकारांक अर्घां दिवचे पसत उक्त्या मनान हांगासर आयल्या म्हणून जाल्यार खंडीत जावन आमचें मागणें देवाक मानूं वतलें. जर तर हें ना, देव आमची मागणी आयकतलो वय, पूण ती सरी करूंक ती आमकां जिणेंत रुतां करूंक इल्लो वेळ काडटलो. देव आमचो देव तो आनी ताका आमकां ताणें ताच्या सरक्यान स्वरुपान रचलेल्या वरवीं जें कितें ताणें आमचे खातीर रचलेलें थोडे गूण आमचे थंय आसात. आमचे थंय कितलें मनशापण आसा की तितलें देवासपणी आसा, दैवीकपणी आमचें तें आसा. आनी हें दैवीकपण आमी उपयोग केल्ल्या वेळार मात्र देवाक आमी दाक्षिणाय घालयेत. जर आमी मनशापणा प्रमाणे चल्ल्या, आमच्या जिविता प्रमाणे चल्ल्या, जाल्यार देवी आमची इल्ली परिक्षा करता कोण ना. आनी त्या देखून आयच्या दुसऱ्या वाचपान आमी आयकलें, आमी समेस्त एका कुडीचे सांदे जाय जे म्हणून जाल्यार सक्कडेनी सारकें वावर करचें गरजेचें. आमचे कडेन हात पांय दोळे तोंड कान हे सक्कड आसा आनी सक्कडांनी एका नमुन्याचें बॅलन्स दवरून वावर केल्ल्या वेळार मात्र आमकां सारक्या एका मनशा बरें जियोंक जाता. जर तर कांय इल्लें बॅलन्स चुकलें जाल्यार आमी साद्या मनशा बरें जियोंक आमकां जायना. आमी थोडे बडी पळयता, थोडीं भुरगीं आनी हेर मनीसात आमी इल्लें हँडिकॅप्ड म्हणटा, इल्लें मंदबुद्धी या कांय तरी प्रॉब्लेम आसलें म्हणटा. ह्या मनशा बरीच सक्कड आसा, तरी पूण संपूर्ण रितीन साद्या तरान एक साद्या मनशा बरें जिये जें कितें तें जियोंक तांकां साध्य जायना. कोणाय पिडा आयली जाल्यार त्या मनशा थंय आमी उणेंपण पळयता. तो मनीस आपल्या मनशापणे प्रमाणे कितें भोगीचें गीत तें भोगूंक शकना आनी त्या वेळार ताचे आमी बिरमोत पावता, थोडे बडी ताका इल्ली कुमोक करता, थोडे बडी हें जल्मातावन येता जावंक पुरो, ह्या मदें एक एक्सिडेंट जावन जाता जावंक पुरो. आनी ह्या सर मनशां थंय आमी सादे मनीस म्हूण आसलेल्या मनशांनी जर तर बिरबोन दाखयना, आमचें तें भावबादा म्हणटा स्पिरीट येवंक साध्य ना. आनी त्या देखून भावबादा म्हणटा स्पिरीट येजें म्हणून जाल्यार जें कितें उणेंपण अस्कत काही वायट आनी पुरो आसा की ताचे वयर आमी जैत व्हरची गरजेचें. आनी त्या देखून जाय तितले अवकाश आमच्या जिवितांत आमचो पापसाहेब दाखोवन दिता. आमचे मदें एकामेकाक दुर्बळे आसात, आमचे मदें सबार मनीस पिडेस्त आसात, आमचे मदें सबार मनीस आपल्या जिणेंत सलवल्ले आसात, आमचे मदें सबार मनीस घायेल्ले आसात. ह्या सक्कड मनशांच्या गरजाक आमी वेचें गरजेचें. जर तर आमी आमचेंत स्वार्थपण पळोवन आमचे कुशे प्रमाणे येता ते खंडीत जावन आमच्या पंथाक पावना. आनी त्या देखून आयच्या वांजेलच्या वाचपांत जेजू आमकां सारकी जाप दिता. तो म्हणटा, तूं खंयसर वेताय जाल्यार व्हडपण घेवन वचनाका, वचून पयली बसका आपणाय नाका. तुज्या कुशे प्रमाणे आपुणून तूं व्हडलो, ह्या संवसाराक म्हजे वरती व्हडलो कोणूच ना म्हणटाय म्हण जाल्यार एक मनीस येतलो आनी म्हणटलो, हॅलो इश्टा, हो जागो तुजो न्हय, तूं इल्लें पाटी वचचें पडटलें. आनी त्या वेळार तुका लज जातली.
आनी त्या देखून तुवें इल्लें पाटी भरचें असो अर्थ त्यो फाटल्या सिटीर बसचें म्हूण सांगाना आमी बट तो अर्थ आमी सगळ्यांनी खालत्यापणाचो शेगूण आपणावचें गरजेचें. आमी केदळ मुखार बसता एक नाटक पळोवंक गेल्यार मुखार बसता बासर एक सीट जाय जाल्यार मुकली सीट काणयता म्हळ्यार फाटल्यान धाडायता न्हय. पूण थोडे फावटी ही गरजे गायल्या वेळार मुकले 2 भांग खालीच आसतात थंय धाडायना म्हणजे हांव नेना बट खंय पळय आमी मुखार बसचें तें मुखार आसना हांव खंयसर आमी मुखार बसची गरज ना थंयसर मुखार वचून बसता हेरांक आमी सीट सोडून दिना ही आमची परिस्थिती. एक नमुनेचो स्वार्थ एक नमुनेचें आमचें चिंताप म्हाकाच पयलें जायचें म्हाकाच व्हडलें जायचें असलें चिंताप आमच्या मदें आसा. आनी हे उल्लेख करून जेजू आज आमकां सांगता तूं येता आसतना खालतेपणाचो शेगूण आपणावन घेवन वचचें गरजेचें. केदळ तूं खालतो जाताय तेदळ देव तुका व्हरतो करतलो. मगाच्या भावानो आनी भयणीनो दरबस्त दृश्टांत आमच्या जिवितांत आज सांतां आनी मार्तिरांची आसात. सक्कड सांत भक्त जाल्ले कोणी ग्रेस्त मनीस जाल्ले न्ही. ग्रेस्त जावन जल्म मल्ले सक्कडे त्याग करून सोम्या खातीर वावर केल्ले ते सांत भक्त जाल्या शिवाय ग्रेस्तच जावन उरलो मनीस कोणूच सांत भक्त आज जावना कोणीच मार्तीर मरोंक ना. आनी त्या देखून आमी हें लिसांव हांगा समजून घेवचें गरजेचें. सांत फ्रांसीस आसजी सांत फ्रांसीस सावेर इग्नेशियस लोयोला आनी हे सक्कड मनीस मंथनाच्या कुटुंबांत जल्म मल्ले व्हड जाल्ले पूण एका वेळार तांकां भोगलेंगी हो सगळो संवसार जिखोवन जर तर आत्म होगडायशाव जाल्यार कितें फायदो. त्या देखून सक्कड संगती ताणें सोडल्यो आनी सोम्याक मात्र ताणें पोटलोवन धरलें आपली जिणी नव्यान रुपीत केली आनी त्या देखून देवाक तें मानूंक शकले. तांकां सांत म्हूण पासारले तांकां भाग्यवंत म्हूण पासारले. जे कोण मनीस संवसारार वर्ते म्हूण आसात आनी आपणाचेंच व्हडपण उलयतात त्या कोणाय मनशा विशांत आज संवसार उलयना. खंयसरी आमकां ऋणात्मक रितीन उलोवंक जाल्यार तांचे आमी एग्जाम्पल तांचे आमी दृश्टांत दिता शिवाय त्या मनशांक आमी भाग्यवंतपण पासारिना. मोगाचें न्हू आमच्या जिवितांत हें लिसांव आमकां दिता. जर आमी देवा मुखार भाग्यवंत जायचे जर आमी सांत अंतोनी बरी आमचें जिवीत मांडून हाडिचें जाल्यार आमी खालतेपणाचो शेगूण आपणावचें गरजेचें. भाव भावना म्हणजे स्पिरितान जियेवचें गरजेचें. आनी त्या देखून आमी न्हय आमचे फकत मोगाचें बगर सक्कड आमचे भाव भयणी म्हणून आमी स्विकार करचें गरजेचें. वांजेलचे वाचप म्हणटा जर तर तुजे इश्टाक तूं जेवणाक आपयताय तातूंत कांयच वर्तेना कित्याक फाल्यां सकाळीं तो तुका आनी एक जेवणाक आपोवन तुजें जेवण फाटीं दितलो. जर तर तुका इश्टाक तूं उसणें दिताय तातूंत व्हडलें कांय ना कित्याक तुजें उसणें तो वाडी समेत फारीक करतलो. कोणा जेवणाक आपयता जाल्यार जो व्यक्ती तुका पाटीं आपोवंक शकना कोणाक रीण दिताय जाल्यार जो व्यक्ती तुका रीण पाटीं दिवंक शकना असल्या मनशाक तूं दी. आनी ह्या संदर्भार तुका संतोश जातलो आनी तुवें दिल्ली करणी पळोवन सर्गी संतोश पावतलो. आनी हें लिसांव जर तर आमच्या जिवितांत आज आपणायलें आमी समेस्त आमचे भाव भावनापण पासारयेत आनी आमच्या जिवितांत एकवटान जियेत तर सांत अंतोनी आपल्या जिबे मुखांत आमकां समेस्तांक हांगासर आपण लायिल्लो कित्याक आपली जीब ताणें आपली पवित्रपणान सांबाळलेली. 1662 इसवेंत ताचें मरण जालें सुमार वर्सां उपरांत ताजी कूड उस्तिल्या वेळार सगळी कूड कुसून गेले तर जीब जिवीत उरलेली. त्या देखून ती घेवन आज पादुवाच्या सांतोनेच्या त्या जाग्यार व्हरून थंय दवरल्या आनी ती देखून ती जीब अजून उरल्या जाल्यार कारण इतल्यांत त्या जिबेन ताणें देवाची महिमा गायलेली आनी त्या देखून ती जीब अजून थंयसर उरल्या. आमची जिबी आमचे जिणयेचे विविध जिवाचे विविध विश्वे समेत त्या प्रमाणे उर जाय म्हणून जाल्यार हर एक आमच्या विश्वांत जीब जावंक पुरो आमचे हात पांय जावंक पुरो आनी सक्कड आमी त्यापणी पवित्रपणाक उपयोग करूंक जाय. जीब आपलेस्तकी उलयना आमी कितें चिंताव आमी कितें करताव तें मात्र जीब भायर उलयता. जर तर जीब बरें उलयचें आमी बरें चिंतचें जर जिबेतावन बरें फुगारचें उतरां येयचें आमच्या जिवितान बरें करीचें. जर तर आमचें चिंताप आमी करच्यो करण्यो वायट आमच्या जिबेतावनी वायटच भायर येतलें आनी केदाळे जीब वायटा पडटागी ती जीब केदाळे बऱ्यान उरना. सबारपुटी आमी म्हणटा कोणी आमचे विशयान वायट उलयल्या वेळार तुजी जीब पडोवन वचो म्हणटा कित्याक ह्या जिबे मुखांत बरें करीचें आसलें कितलेंय बरें करी येता आसलें मनशाचें देवाचें बरेंपण उसार येत आसलें तें सोडून केदाळ तूं हेरांक शिराप मागताय वायट करताय ती जीब आसून नातल्या बरी. आनी थंय सांत अंतोनीची जीब जर तर देवाची महिमा गावन आजून जिबी उरल्या म्हणून जाल्यार आमी आमच्या जिवितांत ह्या जिबेतावन देवाचें होगळाप गावंक हेरांक बरें उलोवंक हेरांच्या विशयान बरें करून पासारन आमी ती जिबे उरयत आनी जिबे मुखांत आमची सगळी जिणी आमी बरी करून घेवयेत.
जो कोण वायट उलयता आमी फकत जिबेक उलयना तो व्यक्तीत पाड म्हणटा जो कोण बरें उलयता बरें करता तो सगळो व्यक्ती जिबे मुखांतूच आमकां कळटा आनी ताजे देखून हें एक वर्तें देणें देवान आमकां दिल्लें सांत अंतोनीचे मजतीन उपकार मागचे वेळी ताणें जिबेचो उपयोग केल्ले बरी आमी आमचे जिबेतावन सदांच हेरां विशीं बरें उलोवंक देवाची महिमा गावंक प्रयत्न करया आनी शेकी आमची जिणी देवाक मानवतली. तर मगाच्या भावांनो आनी भयणीनो भावार्थान आमी जियेत आसतना हे सोर संगती सांगात समजून घेवया. आमकां समेस्तां भाव बांदवपणान जियेवच्याक आपवणें दिला. सर बरें आनी खोटे आसले नातले सक्कडी आमचे भाव भयणी म्हण आमी स्विकार करूंक फावो कित्याक जाल्यार आमी स्विकार करता गी त्या वेळार आमी देवाक तांचें तें पळयता आमचें तें ते देवाक पळयतात आनी सक्कड आमी एकवटान जियोंक शकता आनी आमचो एकवट पासारता. मोगाच्यानो आमी समेस्त क्रिस्तांव आमी क्रिस्तान आमकां आपयलां आनी क्रिस्तांव सांगता आमी जियेत आसतना धरबस्त सांत अंतोनी बरी दृश्टांत आमच्या दोळ्या मुखार ताणें केल्यान कितलेगी हजार मनीस आज भाग्यवंतपणान जियेल्यात. त्या सर भाग्यवंत जिणी आमी समजूनच्या मुखांतर आमच्या जिवितांत भाग्यवंतपण पासारूंक प्रयत्न करया. हो भावार्थ जो देवान आमकां दिला आमच्या जिवितांत जियेवया. कशें आमी आमची कूड एकवटी तरान सांबाळून दवरता गी तशेंच जेजूची मिस्ती कूड आमी समेस्त भाव भयणी म्हणल्या रितीन एकवटी तरान सांबाळून व्हरया. आमी गेल्ले कडेन सगळ्यांनी जेजूचें मिसांव जेजूची बरी खबर पासारया. आनी एकरेक आमच्या पाप साहेबान सांगलें बरी आज आमी न्हय फकत क्रिस्तांव पंगड आमी सकड मिसांव असो पंगड जावंक सकजे. आमी जें कितें करता जें कितें उलयता जें कितें पासारता सक्कड देवाचें जेजूचें मिसांव प्रसारचें एक जिवीत जावंक सकजे. वी शूड बी इवँजलायझर्स इन एवरीथींग दॅट वी डू. आमी कितें करता कितें उलयता तें जेजूची बरी खबर परगट जायचें गरजे आनी ह्या दिशेन मुखार वचूंक गरज असले सर कुरपा देव आमकां फावो करून दी. सांत अंतोनी मुखार आमी मागली मागणी मेळचे सवे शेळिल्लो आमचो भावार्थ घट जावं दी. विसारलेलें आमचें मिसांव थीर जावं दी. होगडायिल्लो देवाचो मोग सोदून काडूंक आमकां फावो जावं दी आनी पिठो जाल्ले आमचे एकवट परतून एकपणान पासारूंक आनी भाव बांदवपणाच्या स्पिरितान जियेवन तो एकवट जेजूच्या मिस्ती कुडी मुखांतर सर्व लोकांक सर परजेक सगळ्या संवसाराक दाखोवन दिवंक तत्व सांत अंतोनी आम्हा समेस्तां बसो सर्गार्थान मागून धाडून दी आनी आमी करचे सर वावरांनी मागणें तत्व देवाक महिमा दिवचे बरी करूंक गरज आसली सर कुरपे बेसांवांनी आमकां भरून दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. आमेन. उबे रावया. आमचो भावार्थ देवा थंय उसारया. सतमानतान देवाक सर पदवेदारा बापा सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताचे एकल्यास पुत्रा आमच्या सुम्या जो पवित्रात्म्या वरून गरबी सुमवलो अंकवार मरयेतां जल्मलो पांच पेले तेका ताणें कस सोंसले तेका कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी तेका आनीक पिलो तो मेल्ल्या मदें देवलो तिसरे समेनंतर परतून जिवान जालो सर्गां सोडलो सर पदवेदार देवाच्या उजव्यार बसला थंय तां जिवेंच्यानी मेल्यांची मुनसुबी करून घेतलो सतमंतां पवित्रात्म्याक कथोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एकतार पातकांचें बक्षाणें कुडीचें जिवानपण सस्नाचें जिवीत आमेन. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो मागा आनी तुमकां मेळटलें म्हणटा सोमी आमच्या दिसपडते जिवितांत खरी बदलावण परिवर्तन येजे म्हण जाल्यार जेजूची ससाय आमकां गरजेची. त्या देखून आमची सर मागणी सोम्या मुखार दवरया आमच्या गरजान पाव म्हणून ताचे लेगीत विनंती करया. आमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. बापा संवसारार सर्वांक तुजी भुरगीं कशीं जियोंक
आदार दिवचें तुज्या पुताचे मिसांव मुखारसून वरच्या पापा फ्रांसिसान सर बिस्फानी तशेंच पोवीस सभेच्या मनेरांनी आपले मिसांव आनी बेस तुका साग सावन जियेशें तांकां कुरपेन बर म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमच्या देशाच्या सर राजकीय फुडाऱ्यांनी आपलो स्वार्थ सणून लोकांच्या प्रत्येक जावन दुबळ्या धाकट्यांच्या हिता पासत तांच्या सर्वतोमुख प्रगती खातीर सेवा दिवंक तांच्या मोतीक उजवाड दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमच्या पिरगेजीन सेवा दिवच्या पिरगेज राजकांक आनी पिरगेज कुटुंबाच्या गवळीक बरेपणा खातीर वावुरच्या पिरगेज गवळीक मंडळीच्या संद्यांक सर आयोगाच्या आनी संघ संस्थेच्या संद्यांक आनी ह्या कोपेलान सेवा दिवच्या सर्वांक तुजे कृपे आशिर्वादांनी बर म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. बापा सर आमच्या पिडेस्तांनी प्रायवंत भावा भयणींक तुज्या पांयांतळी समर्पित हांव. तांकां तांची पिडा सोसून व्हरूंक गरज अशी कृपा धैर्य आनी सुस्निकाय लाभय. तुजी खुशी वय तर तांकां बरी भलायकी लाभय म्हूण मागता हांव. कोवीड पिडेतावन सगळ्या संवसाराक निवार म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. बापा कोपेलाच्या फेस्ताच्या आचरणाक तशेंच वर्सां मदें विविध रितींनी कुमक दिवच्या आनी वावुरच्या सर दानी आनी भक्तिकांक पासत प्रत्येक तरान मागता हांव. तांच्या कुटुंबांत सांत आंतनीच्या मजतीन देवाची विस्नार आशिर्वादां देवून येवं दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आयच्या दिसा युक्रिस्ताचें बलिदान भेटोवन आमचेर देवाची कृपा मागिल्ल्या आनी शिकोवन दिवन आमच्या मनां उजवाडायिल्ल्या बापा चार्ल्स मिनेजाचेर तुजी आशिर्वादां घाल. आपले मिसांव विस्वासपणी आनी पळादकपणी करूंक तांकां कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमची खासगी मागणी आसा तर एक घडी भर सोम्या मुखार दवरया. बापा सर पोदवेदारा आमी खऱ्या बाबार्थान तुजे मुखारीन थोडी प्रार्थना दवरल्यान आमच्या काळजाचे अत्रेक आनी जिणयेच्यो गरजो तूं जाणाय. जें कितें आमकां फावो गी तें तुजे कुशा प्रमाण आमच्या जिणयांत तूं दी आनी जें कितें आमकां फावो न्हय गी तें आमचें तांव निवार आनी सदांच आमच्या जिणयांत मुखांतर तुज्या नांवाक महिमा दिवंक आमी सक्कड एका कुटुंबाचे सांदे ह्या भाव भयणी बरी जियोवंक आनी आमचो एकवट पासारूंक गरज आसली कृपा आमकां लाभय. हे मागणें करता हांव क्रिस्ता आमच्या सोम्या मारिफात. आमेन. दयाळ मोगाळ बापा पातकी वडतरी आयल्या हे गरी काणी करपूंक तुका हाडू लायल्या काणी कामची दयाळ मोगाळ बापा पातकी वडतरी आयल्या हे गरी काणी करपूंक तुका वाय नोंडो तुका भेटोवन दिता मोकळसा सुवास समर्पिता स्वीकार कर सोम्या मागता पूत आमचेर कृपे बेसा आमचेर कृपे बेसा वाय नोंडो तुका भेटोवन दिता
आमची आस भेटयता गोड आनंदाक तुझ्या दयेन ओपून घे मोगान मानून घे बापा आमच्या सर्गीच्या वाय नोंदो तुका भेटोवन दिता मोकळ सासो समर्पिता स्वीकार कर सौम्या मागता वोत आमचे कृपे बेसा वोत आमचे कृपे बेसा वाय नोंदो तुका भेटोवन दिता मोकळ सासो समर्पिता स्वीकार कर सौम्या मागता वोत आमचे कृपे बेसा वोत आमचे कृपे बेसा आमकां दिलाय जायती देणी जावन तुका ती अर्पितेल्या ती गळसितेल्या सेवेन भावा भयणीच्या आमकां दिलाय जायती देणी जावन तुका ती अर्पितेल्या ती गळसितेल्या सेवेन भावा भयणीच्या वाय नोंदो तुका भेटोवन दिता मोकळ सासो समर्पिता स्वीकार कर सौम्या मागता वोत आमचे कृपे बेसा वोत आमचे कृपे बेसा वाय नोंदो तुका भेटोवन दिता मोकळ सासो समर्पिता स्वीकार कर सौम्या मागता वोत आमचे कृपे बेसा वोत आमचे कृपे बेसा हाडून आयल्या काणिका आमची दयाळ मोगाळ बापा पातकी वळतरी आयल्या हे करी गाणी करपूंक तुका वाय नोंदो तुका भेटोवन दिता मोकळ सासो समर्पिता स्वीकार कर सौम्या मागता वोत आमचे कृपे बेसा वोत आमचे कृपे बेसा वाय नोंदो तुका भेटोवन दिता मोकळ सासो समर्पिता स्वीकार कर सौम्या मागता वोत आमचे कृपे बेसा वोत आमचे कृपे बेसा म्हज्या भाव भयणीनो आनी भुरग्यांनो हें आमचें बलिदान सर पदवेदार देवोवपाक मानतर असलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेटके पवित्र गावा सर्वेस्पर मानून घेऊ भोव कणवळ्या बापा तुज्या भक्ताच्या परबेस समयर तुजें नांव वाकोणूक आनी तुका दिन वासूंक ही दानां तुज्या वेदिकेचेर आमी दवरल्यांत तुज्या पवित्र आत्म्याच्या पदवेन न्हय आमची दानां पूण आमकां बदलून तुज्या भक्तांच्या जिविता पोरी
आमची जिवी तुज्या वाकणेचें बलिदान जाय शंकर. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धीन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वोदवेदार आणि सासनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व ते जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्यवान आंतोन तुज्या भक्ताच्या मानाक ही परब संभ्रमूंक तुज्या पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यवन जिवीत आमकां धैर्य दिता. ताचें शिकोवण आमकां गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान तूं आमकां सांबाळताय. देखून देवदूतां आनी सगळ्या भक्तां संगाती निरंतर आमी तुजी स्तुती गायता. सर्वेस पोर्तो सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. सर्गी तुका जय 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 जय. सर्गी तुका जय जय जय. सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय जय. सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय जय. सर्गी तुका जय 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 जय. सर्गी तुका जय जय जय. बापा सगळोच तूं पवित्र आनी तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत. पातकांचे बोक्साने मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत हें वारावतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थ सो गुट परगटुया. Jesu, तुझे मरण आम्ही समरमता. तुझे पुनर्जीवन बोल आम्ही परगडता. तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आम्ही अत्रेकता. बापा जेजूच्या मरणासो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सरवणजी काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेला आमी समेजता. पवित्रत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा
अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवोन बापा, जेराल्ड आयसक आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या येसकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकुळत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टा खातीर मेल्या समेस्तांक तुजें परस जळीत मुखामळ फळयोंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हणून मागता. अंकुआर मरिये देवाचे माये सांगाती, बगेवन जुजे तिचो पती, बगेवन धर्मता आनी सर्व काळी तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुरवणदाराच्या आजना मनान धरून ताणें शिकयल्ले मागणे आमी खऱ्या भावार्थान सांगाता. म्हणया, आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगस, आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार. दया करून जिवितान सबस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वणदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान तरेकतले आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांनी सुटय आनी सर आकांतांतली वाठाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मता म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्रच्या भावार्थेचेर दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसो. माया मोगाचो गुर जावन भाव भयणी बरी एकामेकाक शांती पाठोवया. पळयावो जावन आसा सोमी जेजू क्रिस्त आमी समेस्तांनी भाव भयणी बरी जियेवन आमचो एक कोट पासार जे म्हण आमकां उलो दिवचो. ही दी देवाची शेळी संवसार जें पाप करता ती त्या शेळयेच्या जेवणाक आयिल्लीं आमी समेस्त सुभागी. क्रिस्ताची कुडणगत जिविता सांबाळ. दया करून बसा. मोगाळ भाव भयणीनो, पवित्र कुमगार 13 जाग्यांनी आमी वांटतल्या. तुमकां खंयसर सलीस जाता थंयसर वचून जेजू क्रिस्ताक उंड्या रुपी तुमी सेवचें. ಈಗ ಪವಿತ್ರ ಪ್ರಸಾದದ ಸಮಯ.
ಇದು ಕೇವಲ ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾದದ್ದು. ಇತರರು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದು. देवा दुनिया मोचाराया आशीर्वावला सिमच्या तुका घडाई करी नाका दादोस तू कर माका सुम्या मोच्या देवा दर्या मोचाराया आशीर्वावला सिमच्या तुका घडाई करी नाका दादोस तू कर माका जीवो उडो हांव सर्गीचो सासणेची दिवसो जो कोण कुडमोची सेवता तो सादोशी जातलो ससनाची येतलो सुम्या मोच्या देवा दुनिया मोचाराया आशीर्वावला सिमच्या तुका घडाई करी नाका दादोस तू कर माका सुम्या मोच्या देवा दुनिया मोचाराया आशीर्वावला सिमच्या तुका घडाई करी नाका दादोस तू कर माका सदांच मोचे तावन वाडतल्यो जिवीत उदकासरी पवित्रात्म्या कोणतानेलो मुझे सशी येवदी सासनी खुदाक शेवदी सुम्या मोच्या देवा दुनिया मोचाराया आशीर्वावला सिमच्या तुका घडाई करी नाका दादोस तू कर माका
सोम्या अर्गा अर्गा धन्या अर्गा जेजुराया कर्जात येईल जीवित मोजे नंदन केल्या जेजू अर्गा 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 सोम्या अर्गा अर्गा धन्या अर्गा जेजुराया कर्जात येईल जीवित मोजे नंदन केल्या जेजू अर्गा क्रिस्ती कुटमान म्हाका जल्मो करून जिणेन सदा म्हाका सांबाळ धरून आयच्या दिसा कर्जांत येव ओवीत म्हाका सोम्या केला जिवीत म्हजे तुका समर्पिता सेवेक सोम्या तुजे सदांच लागता मुखली जिणी तुजी सेवेक नंदन जावनी म्हणून मागता अर्गा अर्गा सोम्या अर्गा अर्गा धन्या अर्गा जेजुराया कर्जात येईल जीवित मोजे नंदन केल्या जेजू अर्गा 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 सोम्या अर्गा अर्गा धन्या अर्गा जेजुराया कर्जात येईल जीवित मोजे नंदन केल्या जेजू अर्गा जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो मोग केला म्हज्या मोगांत रावात म्हणटा सुमी उबी रावया प्रार्थुया सर्गींच्या बापा तुज्या भक्तांच्या परबे दिसा तुवें आमच्या आत्म्याक दिलाय ते पोशणा वरवीं आमच्या महिमेवन शारतीच्या पावलांनी सोलोंक आनी ह्या संवसारांत तुजी शांती आनी शेवटी सासणाची सुडवण जोडूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं तुमचे सोबे आसो सर्वोद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन. मोगाळ भाव भयणीनो, सांत आंतोनीच्या रेलिकेक मान करया. आमच्या काळजांत आमचो जेसू उंड्या रुपी आसा. उतरान आमच्या खानांत ताका आमी आयकल्या. त्याच जेसून ह्या भक्ता मुखांतर साहित्यांक बरें केल्लें आसा. ताची रेलीक आमचे समकार येता आसतना देवाक महिमा दिवया, अर्गां दिवया. ताणें आमचेर वतल्या आशिर्वादां बसत आनी आमची विनवणी ताचे समकार दवरूंक हो एक अवकाश. दोळे आमी धांपून उक्त्या काळजान उक्त्या मनान काळजांतल्या जेजूक अर्गां दिता आसतना सांतोनीची मजत मागोवंक आमी आमकांच आयती करया. येत जागी तुका अजापा आपले मरण सुखान वारा देव साताच्या नावान बोलता कोडे पिडे बोरे जाता दर्या सांकळीं तो फरमायता आंगल्यांक पांगल्यांक
बेऱ्यांक पावता की ते सांडल्यार दाखोवन दिता ल्हाना व्हडा बुजोवन काडता. संत अंतोनी कडे मागणे. ये निष्कळपणाच्या धव्या फुला, दुर्बळकायेच्या उंच देखी, कलतेपणाच्या नीज आश्रया, भाग्यवंतपणाच्या पर्ज केत्रा, हे आनंद बरी संत अंतोनी, देव पुता तुझ्या हातान घेवचो स्वादिक उपकार तुका फावो जालो. तुझे कडे परतून मागता, तुझ्या पदवेदार आदाराखाल म्हाका खांडये. देवान तुका दिल्ल्या सभादण्यांपैकी असर्यांचे देणे विशेष जावन आसा. म्हजेर बिरमत दवर आनी ह्या म्हज्या व्हड गरजेन म्हाका पाव. आमच्यो सकड गरजो संत अंतोन बापा लागीं भक्तीपणी दवरया. सकड अक्रम मोग म्हज्या काळजांतलो पयस कर. म्हज्या पातकांची खरी दूख आनी देवाचो आनी म्हज्या पेल्याचो वर्तो मोग म्हाका जोड दी. आनी अशें ह्या जिणेंत विश्वासान सोम्याची साखरी हांवें करन. तुजे संगता ससनाच्या ससनाक ताका होगळसूंक, ताका भोगूंक आनी आनंद दिवंक सर्गाराजान म्हाका पावय. आमेन. नोवेनाचे मागणे. ये वर्त्या संता संत अंतोनी, तुझ्या मागण्या वरवीं मोर, सूख, अनवारा, देवसार आनी सर तरांची वस्याची पिडा पयसरता म्हूण उगडास कर. तुझे मरिफात पेडेस्तां भलायकी मेळटा. हुसांबळ दर्ये थंड जातात. बंदिवानाच्यो सांखळी तुटून पडतात. तोंटे उठून चलतात. कुर्डे पळयतात. केप्पे आयकतात. मोने उलयतात. भायर पडिल्ल्यो वस्तू मेळटात. ल्हान व्हड तुजे कडेन मागतात आनी मागलें सर्व तांकां मेळटा. तुजे वरवीं अपाय ग्रासां निर्भय जातात आनी आमच्या सर्व गरजांक तूं पावताय. सर्व पातळी तुजे दवरन तुजी कुमोक मागतां. इतल्या व्हडा आशेन आमी मागतां तें सर्व आमकां जोड दिवन तुजी पदवी संवसाराक दाखय. आमेन. संत अंतोनीचे जिबेचे मागणे. ये भागी जिबे, तुवें सदांच सोम्याक वाकणलें आनी ताका वाकणूंक आनी वर्णूंक दुसऱ्यांक शिकयलें. देवा मुखार तूं कितलो पुण्यवंत म्हूण आतां स्वस्थ जाता. भाग्यवंत अंतोनी, पदवेदार शिकोवणदारा, आमा पासून विनाती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्यांक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. सर पदवेदार देवा, तूं एकलोच विचित्र आनी अजापां करताय. आमी तुजे कडेन परतून मागता. तुज्या सेवक सांत अंतोनीची जीब ताच्या मरणा उपरांत जशी कुसा नासता सांबाळली, तशें आमी ताच्या पुण्या वरवीं आनी देखी वरवीं सदां काल तुका होगलाप दिवंक आनी वर्णूंक आमकां फावो कर. आमेन. पावनात्मने प्रिय पावनात्मने इळिदुबारा बेगबारा ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. पिडेस्तां खातीर मागणे. सोमयाचे नावी आमचो आधार. ताणे रचला सर्गानी संसार. सोमया दयेन आयक मुजे मागणे आनी म्हजी बोप तुजे मुखार पावोन दी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. प्रार्थुया. सर पदवेदर आनी सासनाच्या देवा, तुजी गुण करची सकत पिडेस्त कुडींनी वतून कश्टोंच्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय
आणि वडा मोगान सांबाळताय. या तुझ्या विश्वासी साकरांचेर तूं दयाळ दीस घाल. सर बांदपासांतले तांकां सोडय. मतीची आनी कुडीची सर्व दूख तांचे तावन पयस कर. तुजे अगणीत खाकुळतेचेर पातयेवन आयिल्ल्यांक तांकां तुज्या भक्ता पादुवाच्या बागेवंत आंतोनीच्या प्रत्येक मजतीन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय. हांगासर जमलेल्या सर्वांक तुज्या दैवीक सहवासाचो संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळे म्हणली धादोसकाय तांची जावं दी. अशें शांती जोडल्ली ती तुजी साकरां जेजू क्रिस्ताचे शिकवणे आनी देखी प्रकार चलोवन तुजो मोग आनी बरेपण पासारची. खरी भक्तिवंतां जावन जियोवचें आनी तुका महिमा दिवचे भाग तांकां फावो कर. क्रिस्तांच्या सुमयावर वे. तुमची तकली बागोवन बेसांव घेवंक तयार करा. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोमे रावो आनी तुमचे संरक्षण करो. तुमचे भितर रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरू. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दे. सर्पद्वेदार देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. तकली बागोवन रेलिकेचो आशिर्वाद तुमी आतां घेवचो. दया करून बसा. हांगासर जमलेल्या सांत आंतोनीच्या सर्व भक्तिकांक दानींक आनी आपरबेक कारणांतर येवंक जायनातल्या गांवांतल्या तशें परगांवांतल्या सर्वांक ह्या फेस्ता संभ्रमाचो परबी पाठयता. भक्त सांत आंतोन आम्हा समेस्तांक मजत लाबोवन दी म्हूण मागता. आयच्या दाबाचीक संभ्रमाचे प्रधान याजक मनादीक बाप चार्ल्स मेनेझस, प्रस्तुत उडुपी फिर्गजेचे फिर्गज याजक, जायतीं वर्सां वैस्य संचालनाचे अविभाजीत मंगळूर दियेसीस राष्ट्रीय हंतार आनी आंतरराष्ट्रीय हंतार वैसेस डिरेक्टर जावन तांणी सेवा दिल्या. आनी म्हाकाय म्हज्या युवा वावराक ते गुरू आनी म्हजे फिर्गज याजक निर्मार्गांत जायतीं वर्सां थंयसर ते आसले. आनी आमचेर मोग दवरून हांगासर येवन मिसाचें बलिदान भेटोवन जोगते संदेश दिल्ल्या बापानो तुमकां देव बरें करूं. तुमच्या मिसावांत हांव जैत मागतां. ताळयो बेटी जोरान एक्सरसाइज. आमचे वारड्याचे याजक आमचे संगात आसात. मनादीक बाप आनंद, बाप रोशन, बाप लुईस डेसा, बाप जेरोम, बाप रोसारियो हांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. जोरान. आमचेच पदऱ्याब मनादीक बाप स्टीफन डिसोजा कापुचिन, प्रस्तुत आसीसी प्रेसाचे असिस्टंट मॅनेजर, सकाळींचे मीस ताणें आज भेटयल्लें. बापानो तुमकांय म्हज्या तर्फेन देव बरें करूं. सेरो याजक नेरुडे तावन ते हांगासर आसात. पदऱ्याबानो तुमकांय नमस्कार. देवस्तुती तयार करून तरबेती दिल्ल्या मनादीक बाप आयवन मार्टिस आमच्या सहायक फिर्गज याजकांचो,
आमचो रिजंट ब्रदर ऑर्नोल्ड डिसिल्वाचो काळजांतावन उपकार आठयता. कालच्या दिसा आनी आज भोव आपुरबायेन गायन केल्ल्या गायन मंडळीक आल्ताराची सेवा दिल्ल्या आल्तार भुरग्यांक देव बरें करूं. ह्या फेस्ताक संपूर्ण सहकार दिल्ल्या फिर्गस गवळीक मंडळीच्या सांद्यांक उपाध्यक्ष मानेस्त ऑल्विन अगेरा, कार्यदर्शी मानेस्त फाउस्तीन डिसोजा, 18 आयोगाचे संयोजकी मानेस्तीन जॅनेट डिमेल्लो आनी फिर्गस गवळीक मंडळीच्या सर्व सांद्यांक काळजांतावन दिनवास. आज आनी सदांच निरंतर म्हणल्या बरी निस्वार्थ सेवा दिवच्या आमच्या कोवेंताच्या धर्मीक भयण्यांक आभार मानता. ह्या फेस्ताक मांडावळ घालूंक मुखेलपण घेतिल्ल्या कोपेलाच्या समितीक उपाध्यक्ष मानेस्त ग्रेगर मिनेस आनी कार्यदर्शी ग्रेटा डिसोजा सर्व सांद्यांक सांत आंतोन आनी बाळो जेसू वाड्याच्या वाड्याघरांक अभिनंदन आनी दिनवास. शिस्त सांबाळिल्ल्या कारकळ ग्रामांतर पुलीस सिब्बंदीक देव बरें करूं. सांत आंतोनीचें पुणशेत पकाला हांगासर मागलो उपकार कोणायकी मेळिल्लो आसा जाल्यार आसतलेंच. फिर्गस याजकाक आमकां वा हांगासर मानेस्त विनोद गंगोळी आसा हांगा तुमी मेळ येता थंयसर ते रेकॉर्ड करतात. फेस्ता विशीं सार्वजनीक प्रचार दिल्ल्या खबरे माध्यमाचो दिव्यवाणी आनी दायजी वर्ल्ड संस्थाचो हांव आभार मानतां. म्हणटा आसतना LCD वदकसून दिल्ल्या जगदीश आनी जायरात दिवन सहकार दिल्ल्या दानीक देव बरें करूं. डिवायन वर्ल्ड टीव्हीर सांजेर 4 वरार, दिव्यवाणीर सांजेर 6 वरार आयचे कार्यक्रम प्रसार जाता. आतां लायव्ह जावनूच आसा दायजी वर्ल्डांत. परत तुमकां देव बरें करूं माध्यमाच्या संध्यानो. ಪಕಲದ ದೇವರೆಂದೇ ಮನೆ ಮಾತಾಗಿರುವ ಸಂತ ಅಂತೋನಿಯವರ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ತಮ್ಮ ಭಿನ್ನಗಳಿಗಾಗಿ ಸಂತ ಅಂತೋನಿಯವರ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಪೂಜೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ವಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಭು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಸಂತ ಅಂತೋನಿಯವರ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮೇಲೆ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಸುರಿಸಲೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ನೀವು ನೀಡಿದ ಸಹಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ವಠಾರದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಹಕರಿಸಿದ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಪುಣ್ಯಶ್ರೀದ ಸ್ಟಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಹರಕೆಯ ಮೊಂಬತ್ತಿಗಳು ಲಭ್ಯ ಇವೆ ಹಾಗೂ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಕಲದ ಈ ಪುಣ್ಯಶ್ರೀದ ಕುರಿತ ವಿಡಿಯೋ CD ಸ್ಟಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಬಲಿಪೂಜೆಯ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಂಥ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. जेवणाक स्पॉन्सर आनी इतर दान दिल्ल्या सर्वांक एका सुत्रान देव बरें करूं. मोगाळ भाव भयणीनो, वर्सामध्ये एका मंगळारा सांजेर 4 वरार मिसाचें बलिदान आनी नोवेन आसा. म्हयन्याच्या पयल्या मंगळारा 3 वरार सक्रामेंताचें आराधन उपरांत मीस आनी नोवेन आसा. आमच्या पूर्ण शेताक 40 आनी 7 वर्सां आजीक संपतात. तुमच्या मागण्यान आनी सहकारान हें पूर्ण शेत वाडलां. हर एका दिसा हांगासर भेट दिवच्या भक्तिकांचो संख्यो वाडोनूच आसा. ही अभिमानाची गजाल. भक्तिकांक हांगासर भेट दिवन मागूंक सल्ली संवच्याक फाटल्या दिसांनी थोडीं कामां हांगासर हाती धरिल्लें आनीक थोडीं कामां बाकी आसात. सहकार दिल्ल्या सुमेस्तांक एका सुत्रान देव बरें करूं. आनी प्रत्येक जावन थोड्या पोशकांक आमी मान करूंक वा सन्मान करूंक आशेतां. हांव विनंती करतां आयचो प्रधान याजक मानादीक बाब चार्ल्स मिनेसांनी मुखार येवचें
आमच्या ह्या पोशकांक ह्या सगळ्या कामाक आदार दिल्ल्यांक सन्मान करूंक तुमचे लागीं हांव विनंती करतां. हांव आपयत आसतना तुमी मुखार येवचें. हांगासर कदेल मांडटात आनी कदेलान तुमी बसचें आनी हो मान तुमी स्विकार करचो. पयल्यान पयलें मानेस्त सायमन डिसोजा बॉम्बे. साबार वर्सां आदीं बेळमाण इगर्जेचे द्वारा आनी जुबलेबा संदर्भी इगर्जेक जनरेटर आनी आज ह्या कोपेलाच्या बोवारी इंटरलॉक्स घालूंक संपूर्ण खर्च ताणें दिला. कितले जाणांक? 10 लाख रुपये. आमी ताका सन्मान करूंक आशेतांव. देवादीन जॉन पियार डिसोजा आनी मॅगदलिन डिसोजा हांच्या उगडासाक ताची आवय बापूय हें उगडासाक ताणें दान दिलां. ताका देव बरें करूं. हांव विनंती करतां ऑल्विन अगेरा, फाउस्तीन ग्रेटा, ग्रेगरी मेनेझस तुमी हांगासर येवचें आनी आमकां सांगात दिवचें. ताळयांचो आवाज. हो मानेस्त मुंबयंत जायत्या विद्यार्थींक कुमोवकर्णी आसा आनी असलें बरें काम तूं करनासा. सैमनाब तुमकां देव बरें करूं आनी अभिनंदन. गॉड ब्लेस यू. मानेस्त आर्थर एल्फ्रिडा डिसोजा. सगळ्या बेळमाणकारांक हाची वळख आसा आनी प्रत्येक जावन रिक्षा ड्रायव्हरांक बेळमाणच्या रिक्षा ड्रायव्हरांक हो एक पात्रोन. जे कितें आज रिक्षा ड्रायव्हरांक कुमोक मेळटा, मसत मेळटा, तें आर्थर मानेस्त आर्थर ताची पत्नी हांगासर आसात. ह्या मिसा खातीर दुबायतांव ते हांगासर आयल्यात. तांकां हांव आभार मानतां. बेळमाण पेटेच्या पार्किंग जाग्याक बोवर तें पाखें ताणें दान दिल्लें आसा आनी फिरगजेक इस्कॉलाक विविध रुपान ताणें दान दिलां. आनी ह्या प्रस्तुत आमच्या पकालाक लगभग 1.5 लाख अचेतावन TV इगर्जेक TV 3 TV आमी घाल्यात. हें सगळें दान असो पोशक मानेस्त आर्थर एल्फ्रिडा डिसोजा. तांकां मान करूंक हांव विनंती करतां बाब चार्ल्स मेनेसा लागीं. देव बरें करूं आर्थराब आनी मानेस्तीन एल्फ्रिडा ताची पत्नी. मानेस्त लियो एवलिन डिसोजा आनी कुटाम सांत आंतोन वाडो. एवलिन बाय आसचें कोपेलांतच. ती हांगासर आसा. लगभग 1 लाख रुपये ह्या वावरा वेळार ताणें दान दिल्लें आसा. सावंड सिस्टम घालूंक ते आमी उपयोग केला. देखून एवलिन बाय वा लियाब हांगासर आसा जाल्यार तुमी मुखार येवचें, हें मान स्विकार करचें. ताळयो दिया पळय, तिका लय खोशी जाता. मानेस्त गिल्बर्ट लिल्ली मेनेझस आनी कुटाम शिरवां आसात गी. हांगासर आयला. अर्येका मोंगलारा नोवेनाक सुखान आसतना आजार आसता आनी खाम जावचें पळोवन दफ्तराक कितें जाय आनी इगर्जेक कितें जाय त्या हाडच्याक ताणें आदार दिला. लगभग 1 लाख रुपये. ताका आमी देव बरें करूं म्हणटा. संतोनीची मजत हाचेर आमी मागता. मानेस्त गिल्बर्ट लिल्ली मेनेझस. मानेस्त ग्रेगरी मेनेझस. ग्लेनिशा वुडवर्क्स आसो मालाक. ह्या कपेलाचो उपाध्यक्ष बाळोक जेसू वाडे आसो. कपेलाचे बांक दुरस्ती आनी दफ्तराक सजलें मेज ताणें बऱ्या मनान दान दिलां. ताका आमी आभार मानता. हांव विनंती करतां बाब चार्ल्स मिनिस्टर लागीं ताका मानतीन जाता. बस बस.
ताळयांचो आवाज. मानेस्त स्टीवन मेनेझस बेळमाण हांगासर आयलागी माने स्टीवन मेनेझस बेळमाण. मानेस्तीन सेलिन डिकुन्ना किन्निगोळी येवंक ना. सर्व दानींक देव बरें करूं. मुखल्या दिसांनी हांगासर कामां चलतलीं. तुमचें बरें मन आमकां केदींच काम करूंक अडकळ घालना, बगार सहकार दिवंत आसा. सर्व दानींक एका सुत्रान म्हजें प्रणाम, वंदन आनी देव बरें करूं. तेंच रावा तेंच रावा उरले वसा पदऱ्या बराबर. बोआपूर बायन कोपेल आमचें दिसता दीस आनी रात हांगासर लोक येता आनी हें काम करूंक तितलें सलिसना. जोगते मनीस हें काम करून आमकां दिल्यान तांकांय मान करूंक आमी आशेतांव. कपेलाची इलेक्ट्रिकल आनी उदकाची वेवस्था केल्या शॉन इलेक्ट्रिकल्स असो मालक मनीस जॉय वेगस ताका आमी देव बरें करूं म्हणटा. तो आयला जाल्यार हांगासर येवन एक वात स्विकार करचें. दोऱ्याचें आनी हेर काम केल्ल्या मनीस चंद्रकांत डेसा हाकाय आमी देव बरें करूं म्हणटा. इंटरलॉक्स गेल्ल्या एलाइट संस्थेचो मालक एडवर्ड डिसोसो आभार मानता. हांगासर आयला जाल्यार मनाची वात स्विकार करची. कोपेला मुखार पाके घाल्ल्या वा जायते बोटी हेर कामाक आमकां आदार दिवचो आमचो मोगाचो संतोष पुजारी हाका आमी देव बरें करूं म्हणटा. संतोष होलीत जाला इडेक बारोड हांव चिंता तो गॅरेजींत आसा. CCTV घाल्ल्या मनीस राजेश मतायस कार्कल टावन अपूर्बाचें काम तो करता. साऊंड सिस्टम ट्विन्स इलेक्ट्रिकल्स मनीस प्रवीण. सुमेस्तांक देव बरें करूं. चार्ल्स मनीस तुमकां देव बरें करूं. उबी रावया. हें वर्स सांज हुसेक समर्पिल्लें वर्स आमचें कोपेल सांज हुसे फिरगस बेळमणाक संबंद जाल्लें देखून आमी आख्या दिसीन हें मागणें म्हणूंक आसा आनी आमचो जागो प्रस्तूत ह्या वर्सा एक कोपेल आमचें पूण शेत लोकांनीच केल्लें पूण शेत लोक हांगासर येता आनी ह्या वर्सा अधिकृत रितीन सांज हुसे बेळमाण फिरगस एक यात्रीक सुवात म्हणून आमच्या गवळी बापांनी पर फेब्रुवारी 1 तारखेर परगट केलां आनी कोण थंयसर येता आनी मागता ताका इंदुजेंसा मेळटा म्हणून पापा साहेबांनी सांगल्लें आसा आनी गवळी बापांनी ह्या बरच्या उजवाड पत्रार घालां. पूण सांगात आमी हांगासर मागया मागीर तुमकां वेळ आसता आसतना बेळमाण इगर्जेक वचून थंयसर मागून देवाच्या आशिर्वादां तुमी जोडी येता. तुमच्या करतलेन निमाणें आसा सांगात आमी मागया. नमान सुडबंदराच्या राखण्या भगवंत आमकां मोरयेच्या पती देवान आपल्या एकल्याच पुता तुज्या दबेन दिलो मोरयेन तुजेर आपलो विश्वास दवरलो तुजे संगी क्रिस्त मनीस जालो भगवंत जुसे तूं आमकांय बापय म्हण दाखय आनी आमकां जिवितांत वाड दाखय आमकां कुरपा काकूळ आनी दैर जोडून दी आनी आमकां अर्येका वायटांतावन राख. आमेन. फाल्यां हांगासर नोवेन आसा. परवां बुधवार तिनचो बुधवार 3 मिसां आसतलीं. एक सकाळीं 7:30 वरार उपरांत 9 वरार सांजेर 4:30 वरार. निमाणें गीत सांगात आमी गावया उपरांत बसचें. तुमकां स्वयंसेवक जेवणाच्या कुडा भितर वचोवंक तुमकां कुमो करतले.
याजक आनी आमच्या हांगासराचे मुखेल सेरे हांगासर आमच्या माटपाच्या कुशीन मांडून दवरल्या जाग्यार वचून थंयच जेवणाची वेवस्था आमी केल्या. सांगात आमी गीत गावया. पात्रोन आमच्या रक्तातून सर्गींच्या नीतिवंता सुसे आसऱ्या आमच्या रकम खांदो पांतुच्या मोये सगी पोवीत कुटुंबांतली मोगानी माय पासा वावराचे घर तुवे उबारले कालत्या मोगाळ सेवे भागीवंता सुसे पात्रोन आमच्या राखण्या तूं सर्गीच्या नीतिवंता सुसे आसऱ्या आमच्या राखण कांदो पांतुच्या मुखार पुत्रा सोवे आंकवार मोरी आशीर्वादी वांका सांजुसे सांतांतोन भगीवन कुर्साचे कुर्बेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दिसपानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. दयाकन बसा. आमसर नाकात सगळ्यांक जेवणाची वेवस्था आसा. स्वयंसेवक